वाईटाचे सत्य सगळे उमटून काढ जेजू आणि आमकां नितळ कर आनी पवित्र कर. सर संत भक्तांनो आज बुड्यानं दमदुतान मागीर तत्मानो आमच्या बसत विनंती करा. मरी माय आमच्या बसत विनंती कर. त्या वेळार सर्वां खातीर आमी मागता आसतना दैवीक सकत त्या वेळार आमचे ते देवून येऊन दी. तेच्या पवित्र अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर आनी पवित्र कर. आशीर्वादीत कर म्हणून मागता आसता. थँक्यू फादर, थँक्यू जीसस, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू हॉली स्पिरिट. हालेलुया हालेलुया. हुरर कर कर जीसस, थँक्यू लॉर्ड. शदरं बर करबला रोखल उरदग चंद्र बर करबला जगदग चंद्र बर करबला करबला जीसस जीसस जीसस. थँक्यू फादर, थँक्यू जीसस, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड. राईच मागण्या आमी आराम करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता ती संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो घास आज आमकां दी आनी आमची इश्कले आमी शितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलेन पडदी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन भरलेले सुमतीजे संगता स्त्रीम ते तूं सदैव आनी सदैव पावल जग शेंजेजो भगवंती मरी देवाची मै अमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी तसो तान सदां सदां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आयच्या या लाईव्ह सेक्शनाक म्हणजे सांगता आज एक नवो व्यक्ती तुमकां दिसता. आमचो ब्रदर क्रिस्टोफर जावन आसा. आमचे मस्त वर्सां जावन आमचे सांगता देवाचे उतार प्रगट करतना सिंगिंगाक आनी प्रत्येक जावन प्रेझेंट वर्शीप करूंक एडोरेशन करूंक आमच्या जायत्यो रेतीरो आमी सांगता दिल्ले आसात. आमचे सांगता ते आसात. देखून आज वर्धा मोगान आमच्या सर्व ऑलिस्प्रे टिमाच्या तर्फेन म्हज्या क्रिस्टोफर तुका हांव स्वागत करता आनी मुखले आमी हें आराधन चलोवन व्हरया. देवाचें उतर आमकां सांगता पवित्र पर्वताचेर देवान आपलें स्थान स्थापीत केलां. किर्तनाचो ग्रंथ 87 87 वाक्य 1 आनी 2. पवित्र पर्वताचेर सियोन स्थापीत केला. जाकोबाचे सगळे निवास असताना प्रास सियोनाचे दरवटे ताका चड मोगाचे. लोक तुजी महिमा वर्णिता देवाच्या शारा. सगळे लोक मेळून देवाची महिमा वर्णिता. त्याच्या शारा खातीर जेरुसलेमा खातीर देवाक अर्घ दिता आसतना आज आमच्या जेरुसलेम म्हळ्यार आमचे कुटुंब, आमची भुरगीं बाळां, आमची इश्टमंत्रां आनी आमचे संबंधी आमच्या कुटुंबाचे तांच्या खातीर देवान ही सगळीं मनशां आमच्या जिवितांत दिल्ल्या खातीर ताका आमी काळजांत अर्घ दिया आनी उपकार पडया. आज इतलीं जाणां तुमी सांगता ह्या मागणींत अटेंड जाता जाल्यार तुमचे खातीर आमी खंडीत देवाक अर्घ दिता. देखून हर एकल्या आमच्या जिवितांत येवनची मनशां देवान फावो केल्ली मात्र येतात. जे कोण देव आमकां फावो करिना ते मनशां आमच्या जिवितांत येनात. तर आज जिवितांत आयिल्ल्या सगळ्या मनशां खातीर तुमी काळजांत अर्घ दिया आनी तुमकां जो कोण तो बरो जावंक पुरो या तुमकां वायट करूंक जावंक पुरो, तुजे विशयी नाका जाल्यार उलोवंक जावंक पुरो, कोणी तरी तुज्या जिवितांत आयला जाल्यार देवान ताका परमिशन दिला तुज्या जिवितांत येवंक. ताचे तावन तुवें एक लिसांव शिकोवंक. देखून त्या सगळ्या लोकां खातीर तुवें देवाक अर्घ दिवचें म्हूण सांगता. देखून आमी सगळीं मेळून देवाक अर्घ दिया. कित्याक तसलो देव दुसरो कोणी ना. ताचे दिसलो मोग करचो देवी दुसरो कोणी ना. आनी ताचे सांगता जियोंक आमी आशेवचें आनी आमी खंडीत जावन आज त्या देवा सांगता जियोंक मुखार सरया आनी ह्या प्रेझेंट वर्शिपांत आमची पात्र घेवया आनी मोगान आनी विशेश तरान देवाची स्तुती करया. देवाक आमी अर्घ दिवया, ताची आमी महिमा वाखणया. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು
ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. सगळे मिळाले भेट देवाची महिमा आमी वागतिया, कित्याक हर एक आमच्या जिवितांत देवाचो हात आसा. हर एक आमच्या जिवितांत आमी खंत करून जिवनच्या बदलाक संतोषान जिवंक हर एक लोक आशेता आनी तेंच देवी आमचे तावन आशेता. कश्टां दुखान तुमी संतोष पावा, कित्याक हर एक संख्या हांव तुमच्या बऱ्याक पडशें करता म्हणटा सरेस्वर देव. देखून आमच्या जिवितांत जावन पुरो ती कोडू घडिता, जावन पुरो कितें अनावता अनवर आमच्या जिवितांत घडल्यांत, जावन पुरो कोणें आमकां दुखयलां, सर संगती देव आमच्या बऱ्याक पडशें करता. देखून देवाची येवजण आमच्या जिवितांत स्वीकार करया आनी ताची मात्र आमी स्तुती करया, ताका मात्र आमी अर्घ दिवया, ताची महिमा आमी वाखणया. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನನ್ನ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು. ನನ್ನ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. आमच्या सगळ्या कष्टां दुखांत देव आमच्या संगत आसा. आमच्या सगळ्या पिढे शिडेंत अनवरांनी तो आमच्या संगत आसा. आमचे सगळे उणेपण तो भरती कर दिता आनी आमच्या हर एक सलवणेंत जैते वंत देव आमकां जैत दिता. देखून कोणें ह्या संवसारांत देवा संगता जियेतलें कोणें भियेलचें म्हणना, कित्याक देव तांचो आदार, देव तांचो सडवंदार, देव तांचो रक्षक आनी हर एका रितीचे कितें गरज आसा तुज्या जिवितांत देव जाणा. तें ताच्या की तुवें मागलें व्हरतें देव तो आमच्या जिवितांत तो दिता आनी देवाचें उतर सांगता तो आमकां दरबस्त म्हळ्यार लेसांनी बरोवन होम तुमच्या मापान तो आमकां दितलो म्हूण सांगता. देखून ते देवाचें उतर सत जावन आसा. जिवितांत कितेंय उणें पडनातलें बरी देव आमची जतन घेता आनी आमच्या जिवितांत तो आमकां चलयता. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು. ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ, ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, యేసయ్య యేసయ్య
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. We worship you, Lord. Praise the glory, great mighty God, and mighty and honorable God. Mighty God, worship you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. देवाचे उतर सांगता सर्गी संसारी आणि पाताळी हरी एक दिबी सर्वेश्वरामकार मोडतेली. जेजूच्या नावाक हरी एक दिबी मोडतेली म्हणून सांगता. देखून हरी एक रितीन देवाचे उतार आमी आयकल्यार ते समजल्यार देवाचे उतार सांगता ताका आराधन करतले आनी सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक जाय. सत जावन आसा देवाचे उतार आनी नीत जावन आसा आमच्या हृदय कावाचे. अशें आमी सतान आनी आत्म्यान म्हळ्यार पवित्रत्वाच्या सत्तेन बरोवन एका दिसा देवाक आमी आराधन करूंक आसा. देखून काली आमकां कोणी सांगता म्हणून आमी आराधन करचें न्ही. बरें आराधन करतना काली उतरां तोंडांत येवची न्ही. म्हाका काळजाच्या गुंडायतावन त्या देवाक एक नमस्कार केल्यार पुरो ताची सकत तुका अनुभव करूंक तुज्या जिवितांत मेळटा. देखून आमचें कितें जायते जाणांची मौत कितें जाल्या ह्या संवसाराच्या अधिपतीन खुड्डी करून दवरल्या. देवाक आराधन करूंक ते सकनात. देवाक आराधन केल्यारय तांच्या भितर काळजांत कितेंच वचना. असल्यो संगती तांच्या जिवितांत घडटात. देखून आज आमी हर एकल्या की आराधनाच्या पयले जी कोण आमचे संगत आज जॉयन जाल्यात तांकां खंयच्याय रितीची घुसपट गोंदळ असल्यार खंयच्याय रितीचे भांगपास असल्यार जेजूच्या पवित्र नामान आमी तुटून पडोवन दी म्हणून मागता. हर एक वायटाचे शक्ती आमी भांड करता. ह्या वेळार हर एक मौत उसवाड दी सर्वेश्वर देव हर एक मौतीक उसवाड मेळोवन दी. सतान आनी आत्म्यान त्या जेजूक आराधन करचे भाग म्हाका आनी तुका हर एकल्याक आयचे दिसा ह्या संजेच्या वेळार पावस दी म्हणून आमी मागता. ह्या वेळार तुमकां खंयच्याय रितीची देवाक आराधन करून काळजांत हांव ते उतरां सुटना जावंक पुरो. ह्या तुज्या काळजांत हांव ती भोगणां देवाक आराधन करूंक येना जावंक पुरो. एक घडीभर समर्पण कर दिया. एक घडीभर तुमचें जिवीत तुमचें मन तुमचें काळीज तुमचो आत्म तुजे कुडीच्या एक विश्व जेच्या अमलीक रक्तान धुवन नितळ करच्या खातीर एक घडीभर मागा. हर एक वायटाच्यो शक्त्यो पाडव जावंक मागा. हर एक वायटाच्यो शक्त्यो त्यो तुमचे तान पळापळ घेवंक मागा. ह्या वेळार आराधनाच्या वेळार सर्गीची सर्व सकत ती आमचे ते देवान येवन दी. जेजूचे पुनर्जीवनपणाची सकत आमकां मेळोवन दी. अभिषेक आमकां धोरत्या मापान जावं दी. आनी चड जेजूचो लागशिलान पाटलाव करूंक देवाची खुमाक आनी कृपा ह्या गिताद्वारे आमी मागया. सगळे आमी एक घडीभर तुमकां जाता जाल्यार तुमच्या जाग्यार एक घडीभर तुमच्या काळजाचेर हात दवरून समर्पण करून दिया. तुमचे कुटुंब समर्पण करून दिया. तुमचे भुरगीं बाळां समर्पण करून दिया. तुमचे रावचें घर तें समर्पण करून दिया. तुमी करची कामां ती समर्पण करून दिया. तुमकां सगळे दुश्मन कोण आसा तांकां समर्पण करून दिया. तुमकां कोणें दुखयलां तांकां समर्पण करून दिया. तुमच्या जिवितांत कोणें कडसाण घाल्या त्या मनशांक प्रत्येक समर्पण करून दिया. कित्याक हें देवाचें आराधन करतना तुमचे ते आसलेले अत्मीक गायी जेजू घूण करता आपडटा मोगाच्यान. देखून काळजांत हांव ह्या वेळार आराधन करया ताची स्तुती करया ताची महिमा आमी वाकरया आनी सगळे आमचें समर्पण कर दिवन पातकांच्या बक्षाने मागोवन नितळ म्हणून नितळ काळजान ते जेजूक आमी आराधन करया ताची स्तुती आमी करया ताका आमी नमस्कार आमी करया. थँक यू जीसस. तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. सगळे आमचे कुटुंब आमचे घराणे तुका समर्पण कर दिता. आमी करचे कामां तुका समर्पण कर दिता सोम्या जेजू. ह्या वेळार आमकां ह्या वेळार तुजो अनुभव दी. तू आमच्या काळजांत वस्ती करताय ती भोगणां आमकां दी. आमच्या मोतीन तू वस्ती करताय म्हणली सकत आमकां तू दी.
आणि आमचे जीवित फळाभरीत कर सम्या जेजू. तुका सतानाने आत्म्यान आराधन करताना हर एक वाईटाचे सत्य तो तुटून पडतात. या वेळार वाईटाचे सत्य सगळे तुटून पडतात. बरी भलायकी मेळटा, मतीक समाधान मेळटा. हर एक कोणी पिडे आसता जाल्यार तांचे खातीर ह्या वेळार आमी मागता. मगच्या भावा आनी भयणी हर एकल्याक मागता. मॅगदलीन म्हणल्या बहिणीचे ऑपरेशन ब्रेस्टचे प्रत्येक जावन ते सर्जरी जाल्या त्या बहिणी खातीर वेगळी रिकवरी जावच्या खातीर मागता आमी. विना म्हणल्या एका बहिणी खातीर ह्या वेळार आमी मागता. आनी आमचे कडेन कोणें मागोवंक सांगला ह्या वेळार कितेंय तुमचें इंटरनेशन आसल्यार तुमी ह्या वेळार तुमी मॅसेज करा. आनी प्रत्येक जावन तुमच्या सगळ्या पिडे शिडे खातीर तुमच्या हर एका इंटरनेशना खातीर ह्या आराधना वेळार आमी मागता. ह्या वेळार दैवीक सकत ह्या वेळार देवान येवं दी आनी आत्मीक शक्ती तुमकां समजोवं दी आनी आत्मीक शक्तीनी भितर रिकोवन तुमकां आदार देव तत्व फावो करून दी म्हणून मागया. आनी सर्व इंटेन्शनां जेजूक भेटोवन दिवन हर एकल्याच्या तुमच्या इंटेन्शन खातीर ह्या आराधना वेळार आमी मागता. दैवीक सकत तुमकां देवून येवं दी तुमचे थंय म्हणून आमी मागता. ನಾನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ನಾನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಮೌನಕಾಲುರಿ ನಾನಿನ್ನನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ನಾನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನಿನ್ಗಾಯಗಳ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಾ ನೋಡುವೆ, ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವೆ. ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನೆಸಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ನಿನ್ಗಾಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನೆಸಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ರಾಜಾಧಿರಾಜ ನಿನಗೆ ನಾ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವೆ, ನಿನಗಡ್ಡ ಬೀಳುವೆ. ಉನ್ನತದಲ್ಲೂ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ.
ನಾನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ನಿನಗಡ್ಡ ಬೀಳುವೆ ಉನ್ನತದಲ್ಲೂ ನಾನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let your fire flow, Lord. Hallelujah. Anoint each and every one of us, Jesus. Hallelujah. Send your Holy Spirit upon them, Lord. Power, 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 power. The mighty power. Release the fire, Lord. The mighty fire. ದೈವಿಕ ಸಖತ್ ಒಳಗಿಯಾಗಳ ಸಖತ್ ಒಳಗಿಯಾಗಳ ಶಿವನ ಪಡತಿ ಸಖತ್ ಒಳಗಿಯಾಗಳ Love you, Jesus. 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 Love you, We worship you, Lord Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus, कोविडच्या भयंकरात असलेल्या जायत्या कुटुंबांक जेजू सुटका दिते आसा, संरक्षण दिते आसा. एकंचेय तुमकां एफेक्ट जायनातले बरी तुमकां पवित्र आत्म्याचे रक्षक कवच तुमकां दिते आसा. ह्या वेळार भिये नाका तुमी, धैर्य घेया म्हणून सांगता सरेस्पर देव. जीसस थँक यू. तसले अभिषेक तसले अनॉइंटिंग तुमकां ह्या वेळार जेजू दिते आसा. सुंदर बरे बरोबर रोखल वृद्धक सुंदर सुंदर जीसस
जीसस बोलो कर 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 जीसस 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 चले सुंदर सुंदर कर जगत सुंदर कर बल रुख कोविड एफेक्ट झाले का फॅमिलीक जेजू सुटका दिते असा एक कुटुंबाक सुटका दिते असा ती गो बाईला दोगांय एफेक्ट झाली असा यावेळेला सुटका दिते असा या कुटुंबाक जेजू सुटका दिते असा Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise you Lord, glorify mighty God. I worship you Lord Jesus. Mighty God, anoint us with your fire. Jesus, ऐकल्या हार्टच्या पल्पिटेशन असा केदाळ हार्ट बीट त्याचे सर्ज जाते असा पल्पिटेशन असा असल्या एका व्यक्तीक जिजू गुण करते असा या वेळार हार्टचे संबंधी पिडा गुण करते असा जिजू आपडते असा हुरे रका जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड हुरे रका रका शंदर बर कर बल रोखलो रका शंदर बर कर बल जीसस 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 एकलेच्या जिवितांत असले एलर्जी जाती खातीची पिडा जावंक पुरा एलर्जी एक्झिमा म्हणल्यार त्या कातीच्या पिडेत जेजू सुटका दिते असा जेजू ह्या वेळार सुटका दिते असा हुरे रका शंदर बर कर बल रोखलो जीसस थैंक यू लॉर्ड प्रेज लॉर्ड ग्लोरीफाई माइटी गॉड I worship you Lord Jesus. Ure reka reka Jesus 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 Jesus. Hallelujah 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 hallelujah. Ure reka reka Jesus. Hallelujah. सगळे वर्शिप करा आणि की घट्ट ताळ्याने वर्शिप करा वर्शिप करा सोडे नका जेजू आपडते बळा सुटका दिता वर्शिप करा तुम्ही जेजू आणि की साध आराधना करा समयाचे ure reka समयाचे सतत या बळा देवण येते असा ure रका रका संदर्भ कर बरोबर रखल बर रका संदर्भ कर जीसस जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेज द ग्लोरी 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 हालेलुया वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस हालेलुया ure reka reka ya pa 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 ure reka हालेलुया 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 let your fire flow Lord hallelujah Jesus I worship you Lord mighty Lord hallelujah पोटाच्या प्लस पिडा कलिगी एक भयण कष्ट त्या सपाटाच्या पिडेन पोटाची म्हळ्यार इंटेस्टनाची अनकिटीची केले समस्या आसात असल्या एका पिडेन असलेल्या एका भयणीक जेजू आपडते आसा ह्या वेळार गुण करते आसा सगळे जे कोणागे पिडा अशा क्लेम करा आणि मागा या वेळार जीसस थँक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरीफाय मायटी गॉड हालेलुया सिरांची पिडा जावं थोड्यांक सिरांची पिडा मस्त सिरांची पिडा मस्त वकात करते आसात असल्या एक दोगां जाणांक सिरांचे पिडेतावन जेजू सुटका दिशे आसा जेजू सुटका दिते आसा सिरांच्या पिडेतावन जेजू सुटका दिते आसा नर्व्स प्रॉब्लेम सरळ रितीचे नर्व्स प्रॉब्लेम असल्या एका दोगां जाणांक जेजू ह्या वेळार आपडते आसा गुण करते आसा हुरत जीसस थँक यू लॉर्ड 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 जीसस थँक यू लॉर्ड हालेलुया हुरे कर संदर संदर बर कर जीसस 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 सकल शतर बर खर बल रोखल हुरे संदर 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 बर रोक रोक जीसस थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड हुरे कर जीसस थँक यू फादर थँक यू जीसस थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरीफाई मायटी गॉड worship you Lord Jesus thank you Lord thank you Lord thank you Lord thank you Jesus thank you Jesus thank you Lord 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 thank you praise you Lord glorify mighty God hallelujah worship you Lord Jesus 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 एका कुटुंबात मस्त निराशपण आसा मस्त घुसपट गोंधळ जाती आसा आनी त्या कुटुंबाची एक बहीण ह्या वेळार आराधनाक अटेंड जाल्ली आसा तिच्या कुटुंबात घुसपट गोंधळ सगळे जेजू सारखे करते आसा आनी सारखे करते आसा कोणाक एक कुटुंबाची समस्या आसल्यार क्लेम करा आणि मागा या वेळा तुमचे सगळे समस्या परिहार जात जेजू करूंक मात्र एकलो शकता दुसरे कोणाकी साध्य ना पण देवाक मात्र साध्य त्याच्या पुता मारिफात हे सगळें तो करता पवित्र आत्म्याची सकत आमकां दिता तो आनी सर वायट आतावन तो निवारता थँक्यू जीसस प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरीफाय मायटी गॉड हालेलुया उरेरका जीसस थँक्यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरीफाय मायटी गॉड हालेलुया वर्शिप यू जीसस थँक्यू फादर तर या वेळार आमी थोडो वेळ देवाचें उतार आमी नियाळ करया देवाच्या उतराची थोडी समजणी आमी कान घेवया आनी सर आमी देवाच्या उतराचे जाणवय आमी कान घेया आनी आमी मागया ह्या वेळार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज हांवें विसरून काडलेले एक
देवा आळसाय म्हणटना तुमकां सगळ्यांक इल्ली आसूय येवंक पुरो, कित्याक म्हळ्यार आमच्या क्रिस्तांवांक इल्ली आळसाय चड. देखून आज खंडीत जावन हें उतार आळसाय आसल्यांक आळसाय सुटयता आनी आळसाया द्वारे कितें पुरो जाता म्हणून देवाच्या उतारांत आमकां सांगता. देखून आळशी मनशाक जानवाच्या पुस्तकांत सांगता जायते उतार ताचे विशीं. पूण आमी वाचया आतां गादीचो पुस्तक म्हळ्यार म्हण्य प्रोवर्ब्स चॅप्टर 6 थंय वाक्य 11 म्हण आसात. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 6 वर्स 6 to 11. आळश्या मुये सरशी वस. आळश्या पयलीं खंय वच म्हणटा, धाडटा देव आळश्याक मुये सरसीन. ल्हानशी जिवी संवसारांत आसल्या जिवींच्यागी ल्हानशी जिवी म्हळ्यार एक मूय, त्या मुये करसीन वस म्हणटा देव. तिची साल पळे ती मुयेची साल पळय, ती काल करता इल्लेशें पळय आणि जाणवाय शिक. आनी तिचे कडेन जानवाय शिक म्हणटा, त्या मुये कडेन वचून जानवाय शिक. तिका पुढारी अधिकारी वा अधिपती नात. अधिपती ताका नांद, कोणी नांद, ताका कमांडर ना, या ताका तांचे कुटुंब चलोवचो कोणी ना. ती हर एकली इंडिव्हिज्युअल लायफ तांचे, पूण ती संगता जियेतात. तांचे पुढारी तांकां नांद, तरी ती गिमांत काण खाण एकठांय करतात. लुवणेच्या वेळार वरव जमा करतात. लुवणेच्या वेळार वरव जमा करता. तुमी पळया, जर भाताचे गादे आसा जाल्यार भात लुवल्या दुसरे दिसा जायत्यो मुयो येतात, कित्याक थंय पडलेलें भात ते जमा करतात. जावंक पुरो तुमच्या जालांत आनी कांय एक तांदूळ पडल्यार, एक साकर पडल्यार, आनी काले पडल्यार त्यो मुयो तक्षण धांवन येतात. तांकां पयलें सिग्नल मेळटा आनी येवन ते जमा करतात. थंयच्यान व्हरून वेतात. त्यो ल्हानशी मुय जावं दी, पूण केदें वाटलें एक 7-8 जण सांगता मेळून एक काम केल्लें बरी, जायत्यो मुयो सांगता मेळून एक वस्तू व्हरून चलतात. जायते फावटी आमी भुरगेपणार हें पुरा त्या मुया कडेन खेळ्ळें आसा जावंक पुरो, पूण आमी मुया कडेन खेळ्ळ्या मात्र तांची जाणवाय आमी काण घेवना, तांची चाल आमी समकन आमी पळयल्या मात्र ती आमच्या जिवितांत मात्र आमी कांय करूना. देखून आज देवाचे उतार सांगता, आळश्या कितलो वेळ तूं न्हिदताय, तूं न्हिदेन तो केन्ना तूं उठताय. इल्ली न्हीद, इल्ली झेम, विशेवा खातीर इल्लो वेळ हात बांदून रावचे. आनी तेन्ना दुबळी काय तुजेर एका सोरा बरी येतली. दळदीरपणू एका सशस्त्र मनशा बरी तुजेर येवन पडटले. पळया देवाचे उतार कितले आमकां जागवण करता. इल्लेसो वेळ विशेव आनी इल्लीशी न्हीद आनी झेम हें सगळें आमकां आसा, पूण हात बांदून रावचें. आज करचें, आज नाका बा, फाल्यां पळया, फाल्यां करया म्हळ्यार आयचें काम फाल्यां फाटीं घालचें. देवाच्या उतारा न्ही एक सांगणी आसा, एक हिंदींत एक सांगणी आसा, ती म्हणटा, जो कल करना है तो आज करो, आज करना है तो अभी करो. म्हळ्यार फाल्यां कितें करूंक आसा तूं आज करचें तूं आतांच कर. त्या वेळा मात्र देवाचे भुरग्याचे लक्षण त्या मनशा थंय दिसतात. कित्याक म्हळ्यार आमकां जायते फावटी आमकां अशें घडटा, आमी पुरा कामां फाटीं घालची, क्रिस्तांवांनी पुरा चड फाटीं घालची. दुसरें पुरा पळया, आतां सरकारांतल्यान कितें पुरा मेळटा आमकां, मुस्लीम पयले वचून ताचे फायदो जोडटात. हर एक कामां तांची कशें पुरा कॅनवसिंग करता, कालें पुरा करतात, इमिडिएट तें पुरा करून तांकां धाडटात. पूण आमचे मनीस खंय न्हिदोन पडटात म्हूण गोतना. आमचे थोडे संघ संस्थे आसात ते, पूण लास्ट सक्कर जाल्या उपरांत आमचे संघ संस्थे जीव जावचे ते अनुसार आसना ते. देखून थोड्यो संगती आमकां कितें गव्हर्मेंटांतल्यान मेळटा तें आमी फाटीं जोडूंक, ते जोडकाण घेवंक, ते एप्लाय करूंक बारीच फाटीं आमकां काल्याक आमकां गरज ना म्हणून. पूण दुसऱ्या धर्माचे तांकां कितली गरज ना जाल्यारय पूण सरकारा तेंचे ते बिलकूल सोडिना, कित्याक आमी टॅक्स भरनाय म्हणटात. पूण पळया, गादीचो पुस्तक जर मुखार वाचता जाल्यार आमी म्हणयो प्रोवर्ब्स चॅप्टर 10 वर्स 4 and 5, 4 आनी 5 वाक्यां. आळशी हात केदाळे दुबळीकाय हाडटात, पूण परिश्रमी हात ग्रेस्त करतात. गिमांत खोटारां भरता तो पूत बुद्धवंत, लुवणे वेळार न्हीद काडटा तो पूत एक निर्भागी. आनी 20 आनी 6 वाक्यां तांदून तूं 26 अशें सांगता. पळया, जशें शिरको दांतांक
शिरकोतो दांतांक आनी दुवर दोळ्यांक दोनी सोसूंक जायना तशें आळशी ताका जे मनीस एक आळशी पळय धाडटात काम करून धाडटात आळश्यांक ते पावल्यार ना ते खंयी बसून सकाळीं गेल्ले संजेर घरा येता तितलेंच देखून ते गांवांत आसा न्ही सकाळीं गेल्लो जारा संजेर आयलो घरा म्हणून एक गांवांत आसा कोंकणीन बारी बरी म्हाका दिसता आमकां क्रिस्तांवांनी बऱ्यो बऱ्यो गादी केल्यात म्हालगड्यान ते देवाच्या उतरां बरयतात ते बारी पावरफूल आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून ही गादयो आमच्या जिवितांत लागू करून पळयली आमी कशें आसा म्हणून आमचें जिवीत कशें आसा आमी आळशी जावन उरल्या गे देखून थोडे सांगतात काल कशें आसा आळशी ते दुकरां मास केल्यार ते संत म्हणटात दुकर म्हळ्यार केदळे ताका कितलोय नितळ कर जाय जाल्यार तो ऐश्वर्याराय उपयोग करता पळय तो साबू लक्स तोय घालून ताका जाल्यार तो मागीर वचून त्या मेळ्यादत्त लोडटा आमच्या थोड्यांचे आमची गती तशीच कितली बोधबाळ सांग कितलें तांकां बरें करूंक पळय पूण तांणी करचें दत्त जिविताक फाटी येवचें आज देवाचें उतर तुमी करेक्ट वाचतात जाल्यार क्रिस्तांव एकलो दुबळो जावन रावूंक सादत ना कित्याक तितलीं देवाचीं आशिर्वादां देवाक फाथेंतल्यांचेर आसात आज दुबळो जाल्यार कित्याक कांय तरी थंय प्रॉब्लेम आसा एक तर ताच्या घरांत पियोवणें आसा जावंक पुरो एक तर ताका वायट संवय आसा जावंक पुरो या तर घोव बायलांच्या मदें कितें लापडे आसा पुरो एकामेकाची समाधान ना पुरो घर बांदून हाडूंक ती प्रयत्न करनात जावंक पुरो ह्या तांचे तें आळसाय आसा पुरो जायतीं कारणां आसात ही आमी समजून काडून आमचे आज कुटुंब सारकें ना जाल्यार आमचें कुटुंब आज त्या ग्रेस्तकायाच्या फावंड्याक फावोना जाल्यार हाका कारण कितें म्हणून सोदून काडचें खंय हे प्रॉब्लेम आसा ते क्लियर करून मुखार वचचें देवाचें उतर वाचचें देवाचें उतर क्लेम करीचें आनी जाता तितलें मिनत करून आमी काम केल्यार खंडीत आमी दुबळे जावंक सादत ना प्रेज द लॉर्ड आनी एक गाद आसा बारी बरी गाद आसा केदाळे आमकां सांगतात हे काम करना ते आळशी मनीस काल्याक गी म्हणून आळशी मनीस म्हळ्यार धरणीक भार शिताक खार म्हणून बारी बरी गाद आनी एक आसा धरणीक भार शिताक खार म्हळ्यार मनीस कांय कामाक प्रयोजना नातलो म्हणून गादीचो पुस्तक सांगता 12वा अध्याय 20 आनी 4 वाक्यां आनी 20 आनी 7 वाक्यां 20 आनी 4 वाक्यां आमी आयकुया परिश्रमी हाताक अधिकार मेळटा परिश्रमी कोण आसा ताच्या हाताक अधिकार मेळटा आळशी हाताक गुलाम वावर मेळटा तो कोणाचो गुलाम जाता कोणाच्या अंडर घोळटा जर तूं प्रयत्न करताय तुवें कोणाच्या अंडर घोळेचें म्हणना तुका देव तुका जाय जाल्लें दिवन तुका मुखार व्हरता देखून आळशी मनीस कोणाचो गुलाम जाता आनी आळशी मनशाक शिकार मेळना जर आमी शिकारेक येता जाल्यार ह्या बंदूक काणयो घे निकाल्या काणगे तलवार काणगे दांडे बेत काणयो घे आळशी राती न्हिदोन पडल्यार टॉर्च काणयो थंय न्हिदोन पडल्यार शिकार ताचे इतल्याक चलता शिकार मेळना ताका कित्याक तो आळशी मनीस देवाचें उतर क्लियर सांगता आळशी मनशाक शिकार मेळना पूण परिश्रमी मनशाक व्हड संपत्ती मेळटा कोण परिश्रमी आसा वायट संवय ताका आसो नजो आनी परिश्रम करून तुका वायट संवय आसा जाल्यार तुवें परिश्रम कितलें घोळिल्लें पुरा वायटाक वता कांय फायदो ना तुवें देखून नितीन आनी जिवीन सरतना जर परिश्रमी एक मनीस आसा जाल्यार ताका कितेंच उणें पडना गादीचो पुस्तक सांगता 14वा अध्याय 20 आनी 3 वाक्यां प्रोवर्ब्स चॅप्टर 14 वर्स 23 हर एक वावराक फळ मेळटा मगच्या भाव आनी भयणी खंयचोय तूं वावर करूंक लायचें नाका तुका व्हडले व्हडले पोस्ट जायचे म्हणून नात पूण ल्हान पोस्टार तूं काम करता जाल्यार देव तुका पोस्ट वयराक वयर उबारता एक दृश्टांत आमी पळोवंक गेल्यार एक मनीस काली आज च्या विकतलो मनीस इंडियाचो मिनिस्टर जाता जाल्यार तर कालें करीत न्ही आमकां काय देवाच्या आश्रयाकाल आमी आसांव जाल्यार देवाच्या विशयांत आमी चड आनी चड जाणवाय जोडता जाल्यार आनी देवाचो सांगात आमी आपणावता जाल्यार देव आमकां वयर वता कित्याक हर एका वावराक फळ मेळटा केवल उलोवणें दळदीरपणाक पावयता थोड्यांनी उलोवचें मात करचें कांय ना उलोवचें कितलेंय उलयता दीस आनी रात म्हणले बरी जीव कांय ना ती वाट्यार घालतात उलोवंक बारी कोणाच्यो खबरो उलोवच्यो कोणाचें आनिकालें कोणाच्या पात्तान घालचें आनिकालें करचें हें मस्त आसा पूण तांच्या जिवितांत ती सुफळ जायनात मगच्या भाव आनी भयणी देखून अल्यो सवय आमकां आसोव नजो म्हणटा पळय केवल उलोवणें मात्र परिश्रम ना काम ना उलोवचें मात्र तसल्या दळदीरपणा पावयता कित्याक म्हळ्यार
कोविड-19 जालो लॉकडावन जालें जायते लोकांक काम नाशिल्लें घरा भितर आशिल्लीं काय बरें काम करतलें कितलें आसलें कितलें काम करी येता आसलें पूण तरी घरा भितरच बसलीं घरा भितरच रावलीं आनी कोणाकडे खबरो आनी टीव्ही ताच्या माध्यमां मार्फत कितें थोड्यांनी मात्र मस्त माध्यमां मार्फत आयलेलें देवाचें उतार रेतीर आयकून थोडीं बळवंत जाल्यांत थोडीं कांय ना संवसाराचें गण्य करनासतना आपलेंच जिवीत सारून आज घरा भितरच आसात देखून हर एक वावर फळ दिता केवल उलोवणें दळदीरपण आडयता प्रेज द लॉर्ड आनी एक हिंदीन एक गाज आसा बात कम काम ज्यादा म्हणून काम उलोवणें उणें कर काम चड कर म्हणून उलोवणें उणें कर गादीचें पुस्तक 18 अध्याय 9वें वाक्य आपल्या कामांत अळसाय करता तो आपल्या कामांत अळसाय करता तो देशवाड करतेल्याचो भाऊ देशवाड करतल्याचो भाव देशवाड कोण करता सैतान मात्र देशवाड करता देवसार मात्र मनशाचे देशवाड करता जो कोण आळशी आसा पळय कामांत आळशी तो ताचो भाव कोण असो त्या देवसाराचो भाव आळसाय कोण पळया देशवाड कोण करता संवसाराची देशवाड कोण करता देवाच्या भुरग्यांची देशवाड करूंक कोण प्रयत्न करता ताका आमचो दुस्मन कोण देवसार गुरुज घालते बरें शिवां बरी कोणाक गिळचेंगी म्हूण सांगता पेद्रूच्या पत्रांत आनी खंडीत जेजूय सांगता पळया एक देवसारान अधिकार खाण गेला तुमकां गोव साळिल्ले बरी साळूंक अधिकार खाण गेला म्हणटा पूण भियेनाकात हांवें तुमचे खातीर मागणें केला म्हणटा जेजू आमच्या खातीर जेजून मागणें केलां जो आमचो वांजेल 17वो अध्याय तुमी वाचल्यार जेजून आमचे खातीर केल्लें मागणें कितलें वर्तें जावन आसा देखून आज आमी भियोन जो आनी वायटाचे शक्ती आमी मोडून उडयचे आनी उलोवणें उणें करीचे काम चड करीचे गादीचो पुस्तक आमकां सांगता 19वो अध्याय 15 वाक्य अळसाय मनशाक गाढ निधन घालता आळसाय मनशाक गाढ निधन घालता के दोळे गरोवून असतात रिकाम्या मनशान भुकेवचें पडटलें रिकाम्या मनशान काम करनासतना रावलो मनीस ताणें भुकेचें पडटलें आनी 20 आनी 4 वाक्य तांदूच आळशी बशयेंत आपलो हात घालता आळशी आपल्या बशेंत कान जेवण पुरासो हात घालता पूण तो आपल्या तोंडाक पूण हाडून आपल्या तोंडाक करून दाखयलें कितें तितली आळसाय तितली न्हीद येता तितली जेम येता न्हिदंत आसल्या भुरग्यांक तूं जेवण दी प्लेटीन ती पळया लास्टाक कशें जाता ती तकलीत त्या बशेन पडटा मागीर तितली जेम येता म्हळ्यार आळसाय आनी न्हीद मनशाक खंय व्हरून पायता पळया खंय व्हरून पायता पळया एका मनशान भलायकेंत मनशान एक 25 वर्सां उपरांत ताणें 6 घंट्यान 8 घंटे न्हिदल्यार पावता खंय आमकां देवान सिस्टमॅटीक दिला 8 वरां काम कर म्हणून 8 वरां न्हिदे कितली जाली 8 वरां 16 जाली मागीर कितली उरल्यांक 6 वरांक बरें कर देवाचें उतार वाचून मागणें कर आनी कितें बरीं कामां करूं 6 वरां आमकां दिल्या तातूंत आमी कितले यूज करता आमी चड जावन 10 घंटे की 12 घंटे की न्हिदोवन काडल्यार 8 घंट्यान तातूंय बरें काम करनात आज थोड्योश्यो कंपनी पुरो बुडोवन येतात कित्याक म्हळ्यार 8 घंटे काम करतली 4 घंटे ते काम केल्यार मस्त संगती आसा तातूंत चिंतूंक पळयल्यार देवाच्या उतरा प्रकार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून एक कोंकणींत आनी एक घात आसा मारा बरी गोळू राया बरी जिये म्हणून एक पयलींच्या काळार आसले ते आतां ना आतां आमी सांगूंक ना ते उतारी सांगूंक ना ती चूक जाता सांगल्यार ते मनीस कितले गळटले कितले करताले आनी राया बरी जिये म्हणून गाद आसा कोंकणीन गाद ही पयलींची गाद आनी आमी राया बरी जियोंक देवान आमकां आपोवणें दिलां देखून गादीचो पुस्तक सांगता 20 आनी 6 अध्याय 13वें वाक्य आळशी म्हणटा आळती मनशा म्हणटा रस्त्यार एक शिव आसा रस्त्यार एक शिव आसा चौकांत एक शिव भोंवता चौकांत एक शिव भोंवता देखून तो भायरच वचना जायते जाणा आज आमकां इगर्जे पुरो वचोंक अवकाश जाला आज आमकां इगर्जेक 60 वर्सां उपरांत येवं नजो म्हूण थोडे कानून आसा पूण चड जावन मिसागाची 60 वर्सां वयली मात्र मिसाग आसतात आमची तरणाटी खंय गेल्यात म्हणून गोतू ना मिसागाच्या त्या कंपाउंडा भितर मेळनात पळोवंक भुरग्यांक 10 वर्सां सकयल्यांक येवंक ना सोड्या 60 वर्सांक येवंक ना म्हणून पूण 60 वर्सांच्या वयलींत पळया मॅजॉरिटी इगर्जेंत 60 वर्सां वयलींत आसतात पूण तांकां आडायल्यार इगर्ज खाली जावंक आसा तसली परिस्थिती आसा तर दुसरी पुरा आजकाल काल जाला म्हळ्यार ह्या विशयांत पाप साहेबान हे डॉक्युमेंट्स तांणी प्रगट केल्यात हर एकल्यान आतां इगर्जे पुरो उक्त जाल्या उपरांत टीव्हीचेर आयिल्ले लायव्ह मीस पळोवन बसचे न्ही इगर्जेक वचोंक सांगला आनी ते डॉक्युमेंट्स आसात देखून आमी भियोवचे ना कित्याक आमी कितलें भियोवन बसता आमकां तितलें वायटच घडचें
एक पाटी एकल्याक सांगले गे अळे तूं उदका सरशीन वचनाका उदकान पडून तुज्या मरण आसा म्हणून देखून तूं भायरच वचोना काय भायरच वचोना घरा भितर तो बसलो घरात भिसर आनी एक दीस उदक पियेतना गळ्यांतलो वचून थंयच मेलो मेलो उदकान दिते पूण एक ग्लासाच्या उदकान ताणें न्हय कशें म्हणना एका दाळा हे ताणें मागोवन हे पुरा इन्कार करून ताका भायर येता आसलें पूण पळय भिरांत कसलें आज कोविड-19 आसा तें आसा हें आसा म्हणून आमकां मिसाक वचूंक नासतना टीव्हीर येता न्हय तें पळया म्हणून पळोवचें मीस पळोवचें न्ही मीस भेटोवचें आमकां त्या दाळा कश्ट आसले मजबुरी आसली ओके त्या दाळा आमकां ते अवकाश आसले ते दिल्ले आमी उपयोग केल्यात पूण आतां आमी मिसाक बसयेत आतां आमी इल्लेशें आमचे डिस्टन्स दवरून इल्लेशें सरकारान सांगलें बरी थोडे मास्क घाल आनी काळें कर आमी खंडीत आतां वेगळी ह्या नेक्स्ट हप्त्यांत आमकां ह्या हप्त्यांत आनी पुरा मागणी आनी आराम जातात इगर्जेन जायते कडेन उक्ते करूंक परमिशन दिलां आनी देखून आमी भिरांतेन भितर बसल्यार ते कितें जावंका कोलोसेकारान बरयल्लें पत्र सांगता 3 अध्याय चॅप्टर 3 कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 23 तिसरो अध्याय 20 आनी 3 वाक्यां तुम्ही करता ते हर एक काम तुम्ही करतात ते हर एक काम मनुष्या पासत नाही मनशापासत नाही बगार देवा पासत करता बघा देखून देवापासत करतात म्हणून उडास देखून दवरा देखून संतोष बरीत काळजान ते करा संतोष बरीत काळजान तुम्ही करचें काम करा खंयचेंय तें काम जावंक पुरो तें तुमी तुमच्या खातीर करचें न्ही तें देवा खातीर करचें कित्याक देवान ह्या संवसाराक तुका दडला देवान तुमकां स्वास दिला देवान तुमकां कुटुंब दिला त्या कुटुंबान तुमी आसात त्या कुटुंबाचो दिसपरतो ग्रास करच्या खातीर तुका काम दिलां तें काम करतना तुजे खातीर या तुज्या कुटुंबा खातीर न्ही बगर तुवें करचें तें देवा खातीर कित्याक देवाक मानून जिवचें देवान दिल्लें काम तें आमी फावते बरी करूंक देव आमकां आपणे दिता आनी मुखार सांगता संतोष बरीत काळजान कर म्हणटा संतोष बरीत काळजान उपदेशक पुस्तक सांगता 9 अध्याय 10 वाक्या तू हाती घेताय ते हर एक काम तूं हाती घेताय तें हर एक काम तुझे सगळे सक्तेन कर तुझ्या सगळ्या सक्तेन कर सगळी मेहनत कर हे काम करताय जाल्यार एक खंयचे प्रोग्राम ऑर्गनायज करताय जाल्यार एक खंयची मागणी ऑर्गनायज करताय जाल्यार एक खंयची रेतीर ऑर्गनायज जाल्यार सगळें तुका इन्वॉल्व कर जाता तितलें काम कर तो करतलो वो करतलो म्हजी गरज ना तो करता न्ही म्हणून वगेत बसनाका तुजें काम तूं बऱ्या तरेन कर म्हणटा तूं हातीन घेताय तें हर एक काम तुज्या सगळ्या सक्तेन कर कित्याक तूं वेतलोय त्या पाताळांत तूं जावं एक दीस येतलोय मरण पावन पाताळान म्हळ्यार फोंडाक वेतलोय जावं काम थंय तुका काम ना जावं विचार थंय ते विचार ना जावं समजणी थंय समजून ना जावं जाणवाय आसची ना ते जाणवायत आसची ना तूं येताय त्या जाग्याक एक दीस म्हाकाय वचोंका तुकाय वचोंका केदाळा म्हणून गोत्तू ना इल्ले पाटी फुडें आसोंक पुरो इल्ले पाटी फुडें आसोंक पुरो पूण ज्या फोंडाक तूं येताय थंय जाणवाय ना तुका जंय थंय आचार विचार खंयचेय ना ह्या खंयचेय तुका काम ना थंय देखून जिवंत आसतना बरीं कामां करया जिवंत आसतना आळशीपण दाखोवचें नाका म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता जाकोबाचें पत्र 4 अध्याय 17 वाक्य सांगता जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 17 त्या पासत जो कोण आपणे करूंक जाय जो कोण आपलें करूंक जाय जाल्लें तें बरें खंयचें म्हण जाणा आसून करी नासतना रावता तो अपराधी जाता म्हाका एक काम करूंक आसा तें हांव करनासतना रावता म्हाका करीचें म्हणून गोत्त आसा तें करचेंच हांवें पूण हांव करनासतना रावता जाल्यार हांव अपराधी जाता कोणा मुखार मनशा मुखार न्ही देवा मुखार हांव अपराधी जाता तर आमकां दिल्लें काम आमी बरेंकन करीचें एक आवय जावन तुका दिल्लें काम तुज्या भुरग्यांक सारक्या वाटेन तुवें चलयचें बऱ्या वाटेन बरो फुडाराक तांकां हाडिचें तांचे तुवें लेखपाक घेजें आनी सर तूं एक बापूय जावन ह्या कुटुंबांत आसाय जाल्यार तुजें कुटुंब बरेंकन चलयचें आजकाल घरांनी पळय स्त्रियांनी मात्र मागणें शिकोवचें दादले खंय बसून आसतात देवाचें उतर कितें सांगता दादल्यांनी आपले नितळ हात मागण्यान उपारीचे घरांत मागणें दादल्यांनी शिकयचें बायलांनी न्हय बायलांनी तांकां जाप दिवची मात्र दादल्यांक दिल्ले हक्क आमी सगळे हय स्त्रियो आमच्या मुखार आज पावल्या जाल्यार आमी आमकां दिल्ले हक्क तांकां दिला आमकां कांय गरज ना आमी गळोन हाडटा न्हय उरलें पुरो तांणी करचें म्हणून कालें आज आमच्या गिसर तीं गळटात आमच्या गिसर सांबाळ तीं काण घेतात देखून आमकां आनी तांकां टॅली करूंक जायना देखून घरांत मागणें करचें काम एका दादल्याचें पवित्र पुस्तक सांगता देखून आमी दादल्यांनी आमचे नितळ हात मागण्यांत उबारीचे म्हूण सांगता देखून आजकाल कितली स्त्रियो खसतात आपल्या दादल्या खातीर दादले खंय पियोन गी घरा येनासतना गी मागण्या येनासतना गी रेतीरेक कंचाक येनात थोडे मिसाकत वचनात असल्यो पुरो संगती कुटुंबांनी आसात ह्यो पुरो केदाळ आमी क्लियर करच्यो
आज कितें आमी करता म्हणून चिंतून पळयचें. देखून आमकां सांगता जुवांचो वांजेल 5 अध्याय 17व्या वाक्या जेजूची उतरां तुमी आयकया मोगाच्या भावा आनी भयणी. पूण जेजून तांकां जाप पूण दिली, जेजून तांकां जाप दिली, म्हजो बाप सदां नीत वावुरता. म्हजो बाप सदां नीत वावुरता. सर्वेस्पर देव सदां नीत वावुरता. 100 दिसांनी ताणें सर्गांनी संवसारांनी पाताळांनी मासले तांचो असले सगळी संपत्ती कितें आसता ताणें रचली आनी 7व्या दिसा ताणें विराम केलो. म्हळ्यार 7व्या दिसा ताणें रेस्तिकान गेले आनी तो दीस जालो साबत असो दीस. आज आमकां क्रिस्तांवांक 7 दिसी पावना, दीस रात गोडल्यारी पावना. आयताराची आमची शॉपां उक्तीं आसतात. आयताराची कित्याक जो कोण देवाचें उतर आयकना तांकां प्रतिफळीत सत्य आसतलो मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून आमकां 100 दीस मात्र काम करूंक वावर करूंक आमकां परवानगी दिल्या देवान. एक दीस आमकां रेस्ट म्हळ्यार तुज्या कुडीक इल्लो विशव जाय जे म्हणून. देखून पयशांत सर्वस्व न्ही, बिझनस सर्वस्व न्ही, पूण बिझनस 100 दिसांनी केल्लें पुरो. तुका प्रतिफळ जाय तितलो देव त्या 100 दिसांनी दितलो. 7व्या दिसा तुवें विराम करीजे आनी तुवें तुज्या कुडीक तुजो इल्लोसो विराम दिचे म्हणून देवाचें उतर सांगता. देखून मुखार सांगता म्हजो बाप सदां नीत वावुरता, हांवूय तसोच वावुरता. हांवूय तसोच वावुरता म्हणटा जेजू. पळया सगळ्या दिसाक देवाचें उतार परगट करतालो जेजू आनी ताका मागणें करूंक वेळ नासलो. राती वचून सगळी रात जागो रावन मागणें करतालो. आमी दिसा बरीच सगळें काम करता, रातीक बारी बंगानी एक तेर्स भेटल्यार भेटलो तोय ना थोडे कडेन थंय ना. मागीर खंयचे मागणें दुसरें ना. बायबल वचूंक पुरसत ना. बायबल आल्तारीर मात्र दवरला 2 वाती पेटोवन. तितल्यारच आसा तो. कित्याक बायबलाक आल्तारीचो मान दिला. तुज्या काळजान मात्र ताका मान येना, गौरव येना. उतर कितें म्हणून आमकां कळीत ना. देखून आज आमी समजून काणगेचे सर्वेस्वर बाप आमचे खातीर सदां नीत वावुरता. जेजू आमचे खातीर सदां नीत आपल्या बापा लागीं विनंती करता. बापाच्या उजव्याक तो बसला आनी तोय वावुरता. तर ताची भुरगीं जावन आसली आमी वावर करीजे, आमी वावर करीजे म्हणून देवाचें उतार सांगता. आनी निमाणें हांव आखेर करता देवाचें उतार 5वो अध्याय एफेसकारांचें पत्र 5वो अध्याय एफेसियन्स चॅप्टर 5 वर्स 15 to 17 15 ते 17 वाक्या. देखून तुमचे साली विशांत तुम्ही वर्ते 17 रावा. देखून तुमचे साली विशयंत तुम्ही वर्ते 17 रावा. न्हिदोन पडनाकात, आळशीपण दाखयनाकात, पियोन पडनाकात. देखून 17 रावा म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. तुम्ही बुद्धवंता बरी चला जाय. तुम्ही बुद्धवंता बरी चला जाय. कित्याक आमी देवाची भुरगीं, आमी बुद्धवंत. देव कितलो बुद्धवंत पळय. देवाची जानवाय आटापून कोणाच्यान म्हणी आजून म्हणी जाल्या की कोणाच्यानी ताची जानवाय आटापूंक जावना. तर ताची आमी भुरगीं जाल्यार आमी बुद्धवंता बरी चला जाय. बुध नातलेल्या बरी न्हय. तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक करा. आनी एक पटी ह्या संवसारान म्हाका आनी तुका येवंक ना. दुसऱ्या धर्मांनी काले सांगता जावंक बरो, पूण आमकां ना ते. पवित्र पुस्तकान ना, जेजून खंय सांगून ना. एक पटी मात्र तुका अवकाश दिवचो संवसाराक. देखून जेजून म्हाका आनी तुका संवसारांत वत्तो अवकाश. आनी एक पटी येता म्हळ्यार साधना आमकां पाटी येवंक ना म्हज्या भावा आनी भयणी. देखून कितलें बरें जाता तें बरें ह्या संवसारांत आमी जिवंत आसतना करूंक जाय. मेल्या उपरांत आमच्यान कांय करूंक जायना. देखून देवाचें उतर सांगता तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसूंक सार्थक करा. सार्थक तुमची जिणी सार्थक करा. भियेनाकात कोणाकी, सार्थक करा म्हणटा. खोटे दीस हे तुम्ही पळयता. त्या खोटे दीस सगळ्यांक ह्या खोटे दिसाचो अनुभव जाला. आमचो सरकार कितें करता, केंद्र सरकार कितें करता हे पुरो तुमकां गोत्त आसा. आमच्या सगळ्या संवसारान कितें पुरो चलता. आनी ह्या कोविड-19 येवन कोविडा वरून कितें पुरो जालां. कितलीं कुटुंबां बरबाद जाल्यात, कितल्या कुटुंबांनी दूख पावलां, कितल्या कुटुंबां एकसुरपण भोगतात, कितल्या कुटुंबांनी वायट घडलां. हें पुरो घडलां खंय थावन पळया. जाता तितल्या बरी तुम्ही सार्थक करा. हे दीस खोटे दीस जावन आसात. देखून देवाचे उतार सांगता तुम्ही मती भ्रष्टाबरी करचे न्हय. बगर देवाची खुशी कितें म्हणून समजा. देवाची खुशी कितें म्हणून समजा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज आमी मागया देवाची खुशी म्हज्या जिवितान आनी तुज्या जिवितान कितें जावन आसा. हांवें आनी तुवें कितें करीचें. आदल्यान तूं वरंट दवरना आनी की ओडचें नाका. पुलीस स्टॉप घालया. हर एक वाक्याक पुलीस स्टॉप आसा. ते दळा मात्र ते एंड जाता. पुलीस स्टॉप ना जाल्यार ते वाक्य एंड जायना. मुखार वेते आसा.
आमचे जिवीत पोरणे जिवीत कितें आसा आज आमी तें ब्रेक करया तें बंद करया आनी एक नवें जिवीत उर्बेन भरलेलें जिवीत देवा मुखार आमी आसांव देवाची सकत आमी जोडया आनी कितें बरेंपण करूंक जाता कितें कामां करूंक जाता ती आमी करया वायट दीस ये खोटे दीस ये देवान आमकां ह्या संवसारान धाडलां जाल्यार देवाची कुमोग देवाची ससाय आमी मागोवंक आमकां ताणें धाडलां देखून सर्व आमची इंटेन्शनां देवा मुखार दवरया देवाची काकूळट आनी कृपा ह्या वेळार मागया आनी वायटाच्यो सक्त्यो सगळ्यो आमचे तान तुटून पडोवन दी आनी सर्व बरेंपण आमकां जावं दी म्हणून आमी ह्या वेळार विशेश तरेन मागया हालेलुया 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 Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise the Lord Jesus, hallelujah, worship you Lord Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. आमी विशेष तरेन मागया की शिल्पा म्हणल्यार बहिणीचे भुरगे विशेष कश्टांत आसा ताका फुल्ल बॉडी स्कॅन आसा फाल्यांच्या दिसा ते सगळे नॉर्मल जावच्या खातीर ह्या भुरग्यांचें बरें जावच्या खातीर हे कितेंय इफेक्ट त्या बॉडी भितर आसा जाल्यार ते स्कॅनार दाखोवन दिवंदी आनी ताका जाय पुरतें वकात गी देवान ताका आपूण गूण करून त्या भुरग्याक बरें करच्या खातीर आमी मागया आनी जायती मागणी आमच्या सांगली आसात तांच्या हर एकल्या मागण्या खातीर ह्या वेळार आमी मागता म्हज्या भावा आनी भयणी तुमी कांयच भियेनाकात कित्याक देवाचो प्रेरक आत्मो तुमचे थंय झंपय मारतलो आनी तुमकां सगळ्या वायटांतल्या अवघडांतल्या अनुवरांतल्या पिडेशल्यांतल्या वायट सक्तीच्या हातांतले दुष्टकायच्या पदव्यांतले माटमंत्रां पितिशपणां नाडगिरीच्या सत्यांतले देव तुमकां राखतलो आनी सांबाळटलो हर एक विशय जेजूक समर्पण करून दिवन आमी एक घडी भर मागया हालेलुया 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 रे करे 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 जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेज द ग्लोरी एंड माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड रे करे करे सुंदर बरकत वाला रुखलो रे के सुंदर बरकत रुखलो रे करे करे माइटी गॉड अनॉइंट अस विद योर फायर लॉर्ड जीसस सुंदर बरकत वाला जीसस 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 थैंक यू फादर थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड Jesu maka păita आमेन Mogan maka poleta जीसस आमेन Wengen tacha togeta Patka moji bukshita Jesu maka păita Mogan maka poleta Wengen tacha togeta Patka moji bukshita Jesu, Jesu, Jesu Call out the name of Jesus. Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu Jinin kanggal zatana Ketidukan burtana Somya kulo martana Kain semaka unena Jinien tanggal satana Jinien kanggal zatana Ketidukin burtana Somya kulo martana Kain semaka unena Jesu, Jesu, Jesu आमी अजून तुझी सकत वाळयते तू Jesu, Jesu, Jesu So worship and praise the name of Lord. Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu तुझी सकत वाळयते Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu
फाल्याच्या दिसा मंगळूर DSSजींत कॅरिझमॅटिक रिन्युअलाचे गोल्डन जुबली 50 वर्सां भरच्या व्यक्ता 1000 दिसाचे विनवणी मागणे आरंभ जाला. जानेवारीच्या 20 आनी 6 तारखेर अजून चलता ते आमच्या कर्नाटकाक आयला ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर आनी फाल्याच्या दिसा मंगळुरांत ते आमचो मनात एक बिस्प पीटर पावल सल्डाना रुसाय कॅथेड्रलांत सांजेच्या 6 वरार हाचें उक्तावण करतलो. देखून ह्या वेळार हे सगळें बऱ्या तरेन जावच्या खातीर आनी येतो ऑक्टोबराच्या 20 आनी 1, 20 आनी 2, 20 आनी 3 तारखेर सगळो दीस इंटरसेशन विनवणेचे मागणे आमच्या मंगळूर DSSजीक दिल्ले आसा. 3 दिसाचे मागणे हे सगळें बऱ्या तरेन जावच्या खातीर आमी मागया. देखून फाल्याच्या संजेच्या मिसाच्या बलिदानाद्वारे हे आमी उक्तावण करता आसतना कोणाकी येवंक असल्यार अवकाश आसा रुजाय कॅथेड्रलान संजेच्या 6 वरार. देखून विशेष तरेन आमी ह्या खातीर आमी मागया. हालेलुया 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 उरे रे करे करे याला नंबर बलर उरे बलर का जीसस थैंक यू लॉर्ड 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 प्रेज द ग्लोरी टू माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीसस बलर का शंकर शंकर प्रकार बाल रोखल बलर का शंकर शंकर हालेलुया 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 जेसू तुम्ही जॉइन झाल्या आशीर्वादित कर जेसू. याच्या कुटुंब आशीर्वादित कर. त्यांची भुरगी बाळा आशीर्वादित जाऊ दे जेसू. वाईटाच्या सत्य त्यांच्या कुटुंबात बाहेर असनीत देवाच्या अजरपण त्यांच्या कुटुंबाने त्यांच्या घराने येऊन जेसू. या वेळात तुझी महिमा प्रकट करून त्या पाव करून दे. त्यांची हरी एक कामा तुझ्या महिमे खातीर त्यांनी करूंक तांचे ते सकत दी जेजू. जेजू तांकां स्फूर्ती दी जेजू. तांकां ती सकत वाडय जेजू. हरी एक कामा तुझ्या महिमे खातीर करूंक जेजू. या मंगळूर रिन्युअलान करची कामां तूं आशीर्वादीत कर जेजू. मंगळूर सर्व्हिस टीम आमचो आत्मीक वडील फादर मेल्विन तांकां समेस्त तांकां आशीर्वादीत कर जेजू. आणखी सर उरपान आमच्या मंगळूर DSSजींत हे रिन्युअल हाडूंक हरी एका फिरगजनी म्हणल्या बरी हे मागणे आरंभ करूंक जाय आसली खुर्प आदार हरी एकल्यांक फावो कर समया जेजू. आतां जाय जाल्ले समया जेजू तुझे मनीस तुझे भरगी आमकां मेळोव दी समया जेजू. तुझे उद्धार प्रगट करूंक प्रेज एंड वर्शिप करूंक म्युझिशियन जावन येवंक इंटरसेशन जावंक येवंक जायत्या लोकांक तुज्या शेतांत वावर करूंक धाड समया जेजू मागता. हुरे रे करे करे जीसस Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सगळं आम्ही जेजून शिकलेले मागणे सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळ्यांचा तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशीच संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या आमचीता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळीन पडून दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिया कृपेन भरलेले स्मी तुझे सांगता स्त्रियां तूं सदैव आनी सदैव पावजे जेजू भाग्यवंते मरिया देवाची माय आमकां खातीर आतांच्या वरार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुमचे कितें इंटेन्शन असल्यार आमकां दान दिया. तुमचे साक्षी असल्यार आमकां दान दिया. आनी प्रत्येक जावन चड चड लोकांक हे लिंक प्रसार करा आनी चड चड लोकांनी ह्या मागण्याक एटेंड जावचे बरी. तुम्ही प्रत्येक जावन आमच्या खातीर इल्लेशे तुम्ही वावर करा. खंडीत जावन देव तुमकां आशिर्वादीत करतलो. आज जॉइन जाल्यार समेस्तांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां बरी रात मागता. गुड नायट.